मया हातुरले काजू फॅक्टरीक लागून खंय पॉल्युशन जाता। धुवर आणि काजळेक लागून लोक बेजारल्यात। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन 2 फावट कंप्लेनूय केली, पण कोणूच खंय कानामनार घेना। काजू फॅक्टरीचो पात्रांव थळावा आमदार प्रवीण झांटये म्हणटा, हो प्रॉब्लेम खंय 4 दीस आशिल्लो, चिमणेचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, आता पॉल्युशन ना। काजू फॅक्टरीच्या धुवरान मये हातुर्लेचे विटल्यात। काजळी खंय जेवणा खाणात उदकांत पडटा। आयज न्हू सदांच येता धुवर, आमी सदांच धुवर खातात, सदांच आतां अंदूच्या वर्सा तरी आमी फोन करूंक ना, नाल्यार फोन करताले आनी फोन करून सांगताले, नाल्यार ते आमकां येवन सुद्दां पळयना, नाल्यार तुमचे प्रॉब्लेम कितें आहा सुद्दां म्हणून एक दीस सुद्दां सांगयना तुमचे प्रॉब्लेम कितें आहा म्हणून। वयल्यान ते अशे मागीर फोन केल्या काय फाटल्यान गाळी मारतात। काजळी सामकी जेवणाक पडटा, उदकान पडटा, शाळेनूय एकदां वयता धुवर। वासाचो वास सामको सगळ्याक वास येता आनी ह्या टायमार सगळो धुवर वास सामको येता आनी आमकां जाल्यार खूबच त्रास जाता आनी येयले दिसा आमकां थंडी जाता। लोकांक त्रास जाता आनी पंचायती बी सांगल्यार त्रास जाता ना। पंचायती सगळ्यांनी पळोवन गेल्ले, पळोवन गेल्ले काय अजून एक्शन ना। आंगार पडटा मरे काजळी सारके दसता, ती वचाना, दसून उरता अशी। आतां लायलो हात हातीक कांयच जातले, सगळ्या कपड्यांक बीन चालू आसता, दीसभर येता चालू आसतली। आतां सुरू जातली पडोंक। धुवराचो प्रॉब्लेम आमकां हो पॉल्युशनाचो। आमी कंप्लेन केल्या आतां हितून पॉल्युशन बोर्डाक 2 फावटी केली, आतां सेकंड टायम केल्या। पळया तुमी आतां 5 मिनटांनी अशी काजळी पडोंक लागतली आनी सगळो धुवर असो गांवान सगळ्या हेका वयता। सगळे आमकां हेल्थाक खूब प्रॉब्लेम जाता। तांकां कितले फावटी सांगले कितें कांयच ते कानार घेयना। फॅक्टरीचो पात्रांव थंयचो आमदार प्रवीण झांटये म्हणटा, चिमणीचो प्रॉब्लेम आसलो, तो सुटलो। मदले 4 दीस पॉल्युशन जाताले। ना तातूंत भितर बेसिकली जालें कितें काय म्हळ्यार चिमणीक जरा कितें प्रॉब्लेम डेवलप जालो, ते 4 दीस प्रॉब्लेम आशिल्लो, 4-5व्या दिसा ते सारके केले, आतां सारको चालू आसा, आतां देर इज नो प्रॉब्लेम। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी तुकाराम मराठे। मडगांवां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराचे बिल्डिंगे मुखार गाकुवेत महासंघान धरणे धरले। आडकल्ली रिणां क्लियर करची, आदिवासी कल्याण डायरेक्टराक ट्रान्सफर मारचो, थंय आदिवासी समाजाचो अधिकारी नेमचो, स्किमी ईडीसी कडल्यान परत ट्रायबल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन हाडच्यो म्हूण मागणी। पनर्शी भितर सरकारान कांय केलें ना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार हंगर स्ट्रायक। नोकऱ्यो ना त्यो ना, धंदो करून पोट भरतले जाल्यार सरकारा कडच्यान आदार ना। सरकाराक जागो करूंक म्हूण गोकुवेद महासंघान मडगांवां दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी बिल्डिंगे मुखार धरणे धरले। हे सरकार जावन आसा आयज पळयल्यार दिसून येता, फकत प्रमोट करता कासिनोस, ड्रग्स, कोल, मागीर आतां उदकाकूय बीन आमकां काबार करपाक सोदता। फाटीं टॅक्सीवाल्यांचोय बी स्ट्रायक जालो आनी आयज आमचो स्ट्रायक तेणी मुद्दम 144 लावन बंद केला। आज विजय माल्या सारके कोट्यांनी पयशे हावून लंडना वचून रावता, तांकां 144 लागना आनी आमकां गरीब लोकांक धाकलोसो लोन पास करपाक 5 वर्सां काडटा। आनीक आयज पळोवपाक गेल्यार ट्रायबलाचे सुमार 2,500 पोस्ट बॅकलॉग आहा। तुमी गव्हर्मेंट जॉबूय दिना, कितें पोट भरतलो म्हळ्यार लोनूय बी दिना। हे सरकार हे आमकां ट्रायबलांक सपोर्ट करपाचें ना। 2011 पासून ही जी स्कीम आसा ती इम्प्लिमेंट केली, इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम। सो ती इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा कडल्यान ती आमकां सोसायटीक मेळटाली। पयलीं थोडे दीस मेळ्ळी आनी टोटली ती आतां बंद करून लोन्स बंद केल्ली आसा आनी आतां डायरेक्ट आमी परत एप्लिकेशन्स करता म्हणून ट्रान्सफर टू ईडीसी कडेन केल्ली आसात। ईडीसी हेज्यो फॉर्मेलिटीज खूब आसात, ईडीसीक दिवपाक खूब कंडिशन्स आनी लायतात आनी ती आमकां मेळची न्ही म्हणून ती ईडीसी कडेन दिल्ली आसात। मागण्यो तडीक लागना जाल्यार खंय मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्या मुखार धरण्याक बसतले। आमचे ते 3 डिमांड आसा की जी ईडीसीन ज्यांनी स्कीम ट्रान्सफर केली ती तें डिसिजन त्यांनी रिवोक करचें आनी ते परत ट्रायबल मल्टीपल कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक ते दिवचे। दुसरी मागणी विदीन 15 डेज हे 70 एप्लिकेशन त्यांनी क्लियर करचे। आनी तिसरी मागणी आमची आसा की ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर जो आसा त्यांनी आमच्या इतलो सतायल्लो आसा ताका त्या डायरेक्टर म्हणून थंयच्यान ट्रान्सफर करचो आनी ट्रायबलाचो कोण तरी ऑफिसर त्या पोस्टाचेर अपॉयंट करचो
आनी जरी ह्या 15 दिसांनी तें जालें ना जाल्यार आमी जे एप्लिकंट आसा विथ फॅमिली आनी आमचे गोंयभरचे सगळे जे मेंबर आसा गाकुवेदाचे सगळे सीएमाच्या बंगल्या समोर एक दिसा हांगा स्ट्रायक करतले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. वास्कोत अमोनिया येरादारी नाका म्हूण पालिकेन थाराव घेतला. लोकांनी पालिकेच्या निर्णयाक येवकार दिला. जुवारी एग्रोकेमिकल आणि एमपीटी म्हणटा अमोनियाची येरादारी करतना सुरक्षेच्यो सगळ्यो गजाली पाळटात. सध्या तरी वास्कोतल्यान अमोनिया हार्डवर करप सोडून खंय पर्याय ना. एमपीटीन हालींच एक्सिडंट जाल्ल्या अमोनिया टँकराचे चौकशीचो रिपोर्ट मागला. अमोनिया टँकराचो एक्सिडंट जाल्या उपरांत मुरगांव पालिकेन अमोनियाची येरादारी शारांतल्यान नाका म्हूण रेझोल्युशन घेतिल्लें. Council has, according to council, it is said that this Vasco is sitting on a time bomb. They have taken a decision to write letters to the appropriate authorities to see that transportation of ammonia is stopped from within the jurisdiction of this municipality. They want to shift this transportation outside the skirts of where there is no any nuisance to the general public. लोक म्हणटा पालिकेन थारायला ते सारकें. अमोनिया गळटी जाल्यार कितें करप ताचेर मॉक ड्रिलूय जावंक जाय. ताका मास्क जाय उरता आनी आमचें वास्को पॉप्युलेशन इतलें आनी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन म्हणून कांयच ना सद्या. देर इज एब्सोल्युटली नथींग विथ द गव्हर्मेंट फॉर द कंटेनमेंट प्लॅन. सो इट इज अ एक्सलंट जॉब बाय द म्युनिसिपालिटी ऑफ वास्को टू लायक स्टॉप दिस फॉस्फोरिक एंड अमोनिया एसिड लायक कमिंग इनटू टावन. हांव म्युनिसिपालिटीचें डिसिजन वेलकम करता. अशें जावंक जायना की हें बंद करता म्हणून सांगून आनी वाडोवप. हाजेर म्युनिसिपालिटीन सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी लोकांक हाज्या बद्दल ज्ञान दिवपाक जाय की अशें एक्सिडंट जाले जाल्यार फुडें तांच्यांनी कितें एक्शन घेवपाचें, हाजेर मॉक ड्रील किंवा सेफ्टी मेजर्स कितें करपाचें. जुवारी एग्रोकेमिकल म्हणटा सद्याक येरादारी शारांतल्यानूच. फ्लायओव्हर जाल्या उपरांत रूट बदलू येता. अमोनिया येरादारीचे सगळे टँकर सेफ्टीच्यो सगळ्यो गजाली खंय पाळटात. Vasco town is we can avoid only after the flyover is there. Presently it is just not possible. So presently the movement will be through Vasco town, but once the flyover is then the whole issue of moving through Vasco town will be solved. Tanker astat pay ammoniache. They have got fitness certificate from CCOE. CCOE has appointed an agency and every 6 months fitness certificate tanchi asta kartat te. So and that has been approved by CCOE with that agency. And what is the problem here is that all these tankers, 6 tankers, even the ill-fated tanker also had the certificates, and if anybody wants to see the certificates, we are open, we can show them the certificate. एमपीटी म्हणटा अमोनियाची येरादारी सेफ. गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाता म्हूण लोक ताचो वापर थांबयनात. अमोनियाचे तशेंच सगळी खबरदारी, टँकराचे फिटनेस ऑडिट आनी बाकीच्या उपायांनी कंपनी आनी एमपीटी खंय सिरियसली लक्ष घालता. I also conducted the meeting there yesterday. I attended the meeting and I told them such incidents whenever it happens, immediately next day there should be an emergency meeting so that the mitigation measures to be analyzed first. Any accident, first mitigation measures, whatever the rescue or mitigation measure you have taken. Second is what is the root cause analysis, what is the reason for the accident. Third is what is the learning point so that future this accident doesn't occur. He has told no, you stop it. Now we have, I told my officers whatever the action taken we'll explain. And we will explain to the municipality. Stopping is not a solution because otherwise the fertilizer plant will stop, isn't it? So how best we can do it? We have to safely we can do it. That's what we have to say. Just because of a gas cylinder explodes in some house, no, we cannot stop using the gas at all. The thing is, we have to. There should be zero tolerance. That is what. There should not be any casual approach. That's what I wanted at all levels. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.